फाल्यां बिरेस्ताराच्या 3 तारखेच्यान ऑल गोवा ग्रँड व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट सर्वंट फ्रेंड सर्कल्स आयोजीत हे सुरू जाता. त्या निमतान आमी ही सगळी तयारी केल्ली आसा. जवळ जवळ हे स्टँड जे घातलां थंयसर 5000ची कॅपॅसिटीचे स्टँड घातलां आनी हातूंत लीग मॅची प्रमाणे हे करतले. ए टीम ए आसतले ग्रूप आनी बी ग्रूप अशे दोनी लीग मॅचीन आसतले आनी ए ग्रुपान जे पयले 2 जिखता ते सेमीफायनलीक वयतले. तशे बी ग्रुपान पयले 2 जिखता ते सेमीफायनली आनी सेमीफायनली शेनवारा जातली आनी फायनल म्हणटा ती आयतारा जातली. सर्वंट फ्रेंड सर्कल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल असोसिएशन आयज फाल्यां आमची 27वी व्हॉलीबॉल ऑल गोवा व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट आमचो घडोवन येता. तेन्ना ते टिमीक 6 टिमीत आसतल्यो लीग मॅचीस आसतल्यो. तितूंत इंटरनॅशनल प्लेयरचे भायले प्लेयर 3 जाण आसतले प्रत्येक टिमीक आनी गोंयचे प्लेयर 3 जाण आसतले. आनी तेजी प्रायजां जावन आसा. पयले प्रायज आसा 1 लाख रुपया कॅश प्लस ट्रॉफी. दुसरे प्रायज जावन आसा 50,000 कॅश प्रायज तशीच ट्रॉफी आहा. सिमी लुजर 25,000 हजाराची 2 प्रायजां आसतली प्लस ट्रॉफी आसतली. तशीच एट्रॅक्टिव्ह आनीक प्रायजां आसतली. सगळ्यांनी ह्या स्पर्धेचो लाभ घेवचो अशें हांव प्रेक्षकां कडेन विनंती करतां.